येवकार हांव सुमित नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. कांय कडेन 26 तारखे मेरेन कोसळटलो पावस. हवामान खात्यान उक्तायला अदमास. जोगलांचो उजवाड आनी गडगडाचो मेळटलो सांगात. दक्षिण गोंयांत रेंव माफियांचो धुमाकूळ. मोडून उडयल्या शेतां बांद. माडांनी घेतला घालून. आवाज काडटल्यांचेर जातात हल्ले. रक्षण दिवचे बदला पोलीस करतात फक्त निरीक्षण. म्हापशा स्वच्छता अभियानाच्यो बोळ्यो. नुस्त्या मार्केटा फाटल्यान सिवेजीच्या वाळ. संबंधीत अधिकारी रावल्यात गाळत. कोणाचेच नदरेक पडना घाण. 28 तारखेक सोपूतविधी. 2 दिसांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 29 सावन. 30 वेळ जातले राज्याचे बजेट. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. नव्या मुख्यमंत्र्याचो सोपूतविधी सुवाळो भव्य दिव्य जावपाचो आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पक्षाध्यक्ष JP नड्डा, भाजपाचे राजवट आशिल्ल्या राज्यांचे मुख्यमंत्री आनी हेर फुडारी सोपूतविधीक उपस्थित रावतले. सोपूतविधी उपरांत 29 वेळ राज्यपालाचें अभिभाशण जाल्यार 30 मार्चाक अर्थसंकल्प जातलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो 28 मार्चाक सकाळीं 11:30 बांबोळेच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत सोपूतविधी जातलो. ताची तयारी नेटान चल्ल्या. पूर्व तयारीचो नियाळ घेवपा खातीर डॉ प्रमोद सावंतान अधिकाऱ्यां सयत स्टेडियमाची पळोवणी केली. ह्या सुवाळ्यांत विरोधी पक्षां सयत सगळे आमदार, माजी आमदार आनी मंत्री तशेंच राजकीय फुडारी उपस्थित आसतले अशें ताणें सांगलें. ह्या सुवाळ्याक माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी येतात, माननीय अमित शाह येतात, आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डाजी येतात, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आसतले, ताच्या शिवाय बाकीचेय मंत्री जे आसा हे बी ह्या कार्यक्रमाक खास करून प्रेझेंट रावतले. 7 राज्यांचे मुख्यमंत्री ह्या कार्यक्रमाच्या सुवाळ्याक खास करून उपस्थित रावपाचे आसा. आमच्या पार्टीचे राष्ट्रीय पदाधिकारी जे आसात वेगवेगळे ते ह्या सुवाळ्याक सगळे जाण प्रेझेंट रावतले. कार्यक्रमाक येवपा खातीर समेस्त गोंयकारांक हो सुवाळो जसो आसा हो खुलो आसा. जेका येवपाक जाय, जेका निमंत्रण पत्रिका कदाचित मेळिना आसत जाल्यार भायर पास एवेलेबल आसतलो. त्या खातीर सगळ्यांनी आपले सीट हे 10 पयलीं तांच्यांनी आपलो सीट जो आसा तो ह्या सुवाळ्याचें इन्विटेशन कार्ड घेवन भितर येवचें आनी बसचें. सोपूतविधी उपरांत 2 दीस अधिवेशन जातलें. अर्थसंकल्प 30 वेळ जातलो. 29 वेळ सभापती पदाची वेंचणूक जातली. 2 दीस सेशन आसतलें 29th and 30th March. Starting we'll have the election of speaker, then we'll have the governor's address. Then the third item will be nomination of members on the panel of presiding members. Then we'll have obituary and congratulatory references. Then assent to bills. The next day it will be supplementary demands for grants and the connected appropriation bills. Magigir presentation of the annual financial statement. Then vote on account for the year 22-23 will be taken up, and the GOA appropriation, the connected bill on vote on account. Magir there will be nomination on the members of Business Advisory Committee. Then there will be valedictory remarks by the Honorable Speaker. There will be suspension of rules under Rule 306 of the Rules of Procedure and Conduct of the Business of the Goa Legislative Assembly. The motion will be in these words: this House resolves that in the current session of the House, only government business will be transacted during the session and no other business whatsoever, including questions, calling attentions and any other business to be initiated by a private member, will be brought before or transacted in the House during the session, and all relevant rules on the subject in the Rules of Procedure and Conduct of Business of this House will hereby stand suspended to that extent. गोवा 365 खातीर बांबोळच्यान श्यामचारी. बहुतेक म्हापशेकार सदांच मार्केटात वतात. निदान एंट्रन्स, फाटलो वाठार आनी कुशीचो वाठार अधिकारी नितळ दवरपाक शकतात. पूण म्हापशा मार्केटा फाटल्या वटेनची अवतिका सोंसूं नजो अशी जाल्या. हाचे आदीं गोवा 365 मार्केट वाठारांतली दुर्दशा दाखयल्या. नुस्तें मार्केटा फाटले वटेन सिवेजीचें उदक व्हांवता. नितळसाण म्हणटात ती वखदाक दिसना. सरकारी अधिकारी आसूं, मामलेदार वा हेर अधिकारी सगळ्यांक ही अवतिकाय खबर आसा, पूण सगळ्यांच्या दोळ्यार भोवतेक करून धापणी पडल्या आसतली. आता म्युनिसिपालिटी पयले रिक्वेस्ट केले की हिंगा जे सुवेज आसता ओके रिपेर करपाचें उदीक नुस्त्याचें उदीक येता ओके तर हें सगळें तेमचे केलें. पूण आतां हिंगा प्रॉब्लम कितें आहा हिंगा
दिस वन इज ब्रोकन हें मोडलां हिंगा तो आतां हांव जेन्ना येयलो म्हाजी बायक हिंगा पार्क आसा आनी नुस्तें घेवपाक गेलो उदीक हिंगा येता बट वॉट कितें प्रॉब्लम जातलें हिंगा ओके सेम प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन वी आर टेलिंग द सेम प्रॉब्लम बट तुमकां सांगता मलेरिया फिलेरिया डेंग्यू एवरीथिंग विल बी देर आनी I do not know why municipality is not taking action against this. Now forget about the municipality. ते सोडून दी हिंगा फुडल्यान मामलेदार ऑफिस आहा हिंगा कोर्ट आहा ट्रिब्युनल कोर्ट आहा आनी कितें आहा तितून बरे बरे व्हडले व्हडले ऑफिसर आसा वॉट ते कितें करता ब्लायंड आय यू आर लुकिंग एट दीस न्हू तुमी पळयता न्हू डेली हें कितें जाता एंट्रन्स एंट्रन्स त्या फुडल्यान आसा हांव आतां येता हिंगा एक्चुअली मे बी एवरी डे हांव हिंगा नुस्तें व्हरपाक येता हांव हें पळयता बट हांव चिंता कितें हे लोक करतले काम म्हणून करतले कितें आय डू नॉट नो कित्याक करिना हें पळय ओके हिंगा म्हाका दिसता आंबोली टायप तुमकां येवन हिंगा शावर पसून घेवंक जाता आय थिंक आंबोली टायप हिंगा शावर करा तुमी लोकांक न्हावंक जाता गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार 27 आनी 28 मार्चाक बँक कर्मचारी संपार वयताले गोवा बँक एम्प्लॉईज असोसिएशना बरोबर केंद्रीय कामगार संघटना स्वतंत्र क्षेत्रीय संघटना त्याच बरोबर ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन देशव्यापी संपात वांटेकार जातले नॅशनल कन्व्हेन्शन ऑफ वर्क्सान 12 मुद्द्यांची चार्टर ऑफ डिमांड जारी केली जातून बँकिंग क्षेत्रांतल्या मागण्यांचेरय भर दिला मागण्यां मदीं तांचोय आस्पाव आसा पब्लीक सॅक्टरांतल्यो बँकांची मजबूती बँकांचें खाजगीकरण बंद करचें बुडीत रिणाची वसुली करची बँक डिपॉझिटाचो रेट ऑफ इंट्रस्ट वाडोवचो चड सर्व्हिस चार्जाचो कस्टमरांचेर भार घालचो न्हय NPS रद्द करून DA लिंक आशिल्ली पेन्शन स्कीम लागू करची आउटसोर्सिंग बंद करात भरती सुरू करात BSc आनी कामगारांची कंत्राटां नियमीत करात कामगारांच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात घेतिल्ल्या ह्या निर्णयांक तेंको दिवपा खातीर GBAई संपात वांटेकार जातली गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख गिरदोळे बेकायदेशीर रेंव काडपाच्या प्रकारा विरोधात पुलिसांनी कांयच पावलां उबारूंक नात आतां प्रकरण कोर्टात पावलां कोर्टात आतां पुलीस कारवायेचो अहवाल दिवचो पडटलो बेकायदेशीर रेंव काडपाक उर्बा दिवपी अधिकाऱ्यांचेर विभागीय कारवाय करची अशें कोर्टान सांगलां गोंयांत बेकायदेशीरपणान रेंव काडटात ही आतां नवी दाद उरूंक ना पूण चिंतेची गजाल म्हटल्यार पुलिसांचे नदरेक हाडून दिल्या उपरांत लेगीत पुलीस रेंव माफियांचेर कारवाय करिनात देखून बेकायदेशीरपणान रेंव काडप्यांक उर्बाच मेळ्ळ्या ह्या बेकायदेशीर वेवसायाच्या विरोधात आवाज काडटल्यांचेर हल्ले जावपाक लागल्यात गिरदोळ पंचायत वांगडी फ्रँकी रॉड्रिक्स तातूंतलोच एक बळी चांदोर गिरदोळी कॉम्युनिदादेची न्हंय देख पोखल्ल्या बळयां रेंव काडल्या कुशीचे माड कोसळ्यात शेतांय JCB घालून उस्तोवन नश्ट केल्यात आपणे ताचेर आवाज काडिल्लो सोमार दिसा कुट्टरीच्या बॉनी डायसान गुंड हाडले आनी आपणाचेर हल्लो केलो आपणाक मारपाची सुपारी दिल्या असो आरोपय ताणें केला मारबडे केल्या उपरांत मायणा कुट्टरी पुलिशेंत FIR नोंद केल्या ह्या रेंव काडप्यांचेर कारवाय करची ताणें मागलां फ्रँकी जखमी अवस्थेंत आसा मांडे जाली मांडे 10:30 आनी जायते लोक आपयले थोडे जाण येयले म्हळ्यार तो इतलो सारको गुंडा आनी 5-6 जाण गुंडा तेणें घेवन येयलो आनी तेणें म्हाका अटॅक केलें म्हणजे ते गुंडा तेन्ना पावले म्हाका तो अटॅक तो हा जिवान ते अशें म्हणजे हातीकूय मातशें विकनस आहा कितें ऑपरेशन केलो मागीर तो एकूय अटॅक केलो मागीर फायट केलें ते गोडे कित्याक म्हाकाय प्रोटेक्ट करपा जाय हांवें फायट केलें तेका मागीर प्रोटेक्ट केलो मागीर तेदोन त्या दुसरी लोकांक दवरले तेका तेदोन धांवन मागीर आमगेले कपेला चॅपल हा थिंगा धांवन येयलो मागीर फादर बी मेळ्ळो आनी आमगे लोक मेळ्ळो आनी तेणें 5 जाणांनी आतां म्हाका कोण जित मारपा सुपारी दिलो हा सुपारी दिलो 5 लाखांची सुपारी दिलो हा आनी आतां पुलिसां फुडें मागोता कित्याक ते सुपारी आतां देखून आतां 2 वर पयलीं आतां तेणी आतां म्हगे भावा अटॅक करपाक गेले पोत्तून आतां पुलीस स्टेशनाचे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करून येता थिंगा हाय पोत्तून तो बॉनी उलयता तो पोत्तून अटॅक करपाक येयला आज खबरी हय आज पोत्तून आत्ता हय आतां पोत्तून तेंकां आतां इतुले आतां पुलिसांची भिरांत ना कोणाची भिरांत ना आतां आमगेले लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन सारकें कॉलेप्स जालो हा गोंयांत आमगेले BJP गव्हर्मेंट आहा तेणी एक्शन घेवचे आनी सगळे रेंव काडायचे आमगेले ऑल ओव्हर गोवा इलिगली काडाय तेंकां बंद करचें कित्याक आमी एक्टिविस्ट अशें करून आतां जाप काडाय तेंकां आनी हें ना फ्युचर ना कित्याक आमगे ते जितोवपाक नडटा आमगेलो तो वॉयस बंद करूंक सोदताय तेका लागून मागोता गव्हर्मेंटा कडेन कितें एक्शन घेवचें आनी आमकांय मातशें प्रोटेक्शन दिवचें म्हण आतां FIR केल्ल्यान सद्याक बॉनी खंय खुबळ्ळा ताणें विटनसांकय धमक्यो दिवपाक सुरवात केल्या देखून आपणाक संरक्षण दिवचें फ्रँकी मागता गिरदोळी चांदोरचे न्हंय देगेवेली रेंव काडिल्ल्यान बांद मोडून पडल्यात माडय उदकांत कोसळ्यात
पावसांत ताका लागून चांदोर गिरदोळी वाठारांत हुंवार येवं येता असो भंय फ्रँकीन उक्तायला. आयकात ताका. हे आमगे गिड्डोली चांदोर म्हाकाजाना आसोळडा शेलवाणा शिरोडा थिंगा रेंव काडपाची आतां गँग जालें आतां थोडे आमचे गांवचे आसाय तेय आतां रेंव काडीत आसाय. म्हणजे रेंव काड कितें करून सगळे साक्षर मशीन घालून काडाय आनी सगळे लोकां गेले माड मागीर ते सगळे बांद ते डायक सगळे आहा ते उडोवन गेले. आतां कांय उरलो ना थिंगा कित्याक आनी सगळे डेप्थ पयले 2 मीटर आसलो थिंगा आतां 5 मीटर जाला. सगळे थिंगाले लोकांले बांद उडोवन गेले. गोवा 365 खातीर गिरदोळच्यान रमेश नायक रावत. आतां घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. काँग्रेस म्हणटा ते प्रमाण भाजप सरकाराच्या विरोधात वारे असले तरी ते जिखले. काँग्रेस दुसऱ्या नंबरार आयली. आता हाचे कारण सांगतना अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे निरीक्षक रजनी पाटील म्हणटा धर्मनिरपेक्ष मतां वाटून गेली आणि काँग्रेस वावुरप्यां मदीं वाद जाल्ल्यान काँग्रेस हारली. अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीची निरीक्षक आनी काँग्रेसीची खासदार रजनी पाटील बिरेस्तारा गोंय भेटेर आसली. दक्षिण गोंयांतल्यान वेंचून आयिल्ले आमदार उमेदवार पदाधिकारी आनी काँग्रेसी फुडाऱ्यां बरोबर तिणें चर्चा करून वेंचणुकेचो नियाळ घेतलो. वेंचणुके उपरांतचे परिस्थितीचो नियाळ घेवन फुडाऱ्यांक रिपोर्ट दिवपाच्या हेतान ती गोंयां आयिल्ली. Everyone fought their own battle, and after elections we cannot express like this. That's what I think. I was disappointed, not failure, but I was really disappointed because I was sure that Goa people will definitely go with the secular party, and that atmosphere was there. Anti-BJP atmosphere was there. I was sensing that, but of course we did not anticipate the division in the secular votes. That was the division of secular votes cost us defeat. मिडियान पाटीलाक चुकीच्या व्यवस्थापनाविशीं कांय प्रश्न विचारले. युतीचो भागीदार गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसायान केल्ले लुकसाणेचेरय ती उलयली. I cannot react on his statement, what he says. What mismanagement he thinks is, I think we tried our level best. पक्षाच्या विरोधात कांय जाणांनी ज्यो कारवायो केल्या ताची दखल घेतल्या. तिणें सांगलें तांचेर कारवाय जातली अशेंय तिचें म्हणणें. बसकेंत बरोच बोवाळ जाल्लो. वावुरपी एकामेकांचेर पोजड्या उतरांनी आरोप करताले. हारीक एकमेकांक जबाबदार धरताले. And some people are supporting him. It's support ko them. Support होगा. Lot of facts. ये सोनेला का पड़े कांग्रेस. ओइलक माकी दादा. एक दुकान के पड़ जाओ. Yeah, there are some complaints of anti-party activities. We have taken note of that, and definitely we will take a strong action against it. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. नावेली धर्मापूर पंचायत क्षेत्रात टावर आणि कोयर प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करपाचो आदेश नावेली पंचायतीने फाटी घेतला. ह्या विशया वयल्यान बोवाळ जाल्या उपरांत पंचायतीने हे निर्णय रद्द केल्यात. घरांक पंचायतीने डुप्लिकेट घर नंबर दिल्ल्याचे सरपंचान न्हयकारला. धर्मापूर पंचायतीन टॉवर आनी कोयरा प्रकल्पाचो विशय फाटी घेतला. कांय घरांक 2-2 नंबर दिल्यात असो विशय लेगीत सध्या गाजता. हो आरोप जातकच पंचायतीन लोकांक चौकशे खातीर आफोवन नंबर तपासून पळोवपाची तयारी चलयल्या. आदी आयकुया बेबिंदा गोन्साल्वीस टॉवर आनी कोयराच्या विशयाचेर कितें सांगता ती. टावरा लागून थिंग इन्स्टॉल कोताय तेन्ना तो लोक रोखडो येयलो हिंगा रिक्वेस्ट करपा म्हाका टावर हें कोनाका सरपंच म्हणून. एक्चुअली तेका एनओसी आहलोली ती कंपनी कडेन टावर इरेक्ट करपा थिंगा पंचायतान दिलो आहलोली. मागीर ती इमिजिएटली हांवें तेंका एश्युरन्स दिलें तूं नाक जाल्यार हांव बंद दोत म्हूण आनी ती एनओसी रिवोक केलो. हा तेन्ना केलो इट वॉज लॉंग बॅक आनी आतां ते म्हाका रिसंट एक एप्लिकेशन केलें सरपंच थिंग इलिगल कन्स्ट्रक्शन केलो हा म्हणून थोडे ते बॉडी मोड बिल्डिंगेक आयला एंड आय कन्वे द मेसेज टू देम ते इट इज ऑलरेडी डिसायडेड बाय द बॉडी ऑर बाय एवरीबडी ते तेंका एक लेटर कोचेन ते काडपा म्हणून थिंगाचे. आणि एमआरएफ सिडीची एमआरएफ इट वॉज अ हायकोर्ट ऑर्डर. ते कॉन्स्टॅट एक्चुअली एमआरएफ मीन्स इट्स सेग्रिगेशन वेस्ट एट द साइट आमगे पड्रा म्हाको विलेज आहाय सो ते पंचायती को अटेंड सॉर्ट आउट कोताय मागीर गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट आतां
सो आम कितें चिंतिले हे सायडी येशी मोदींचो ते सायडी आनी शिकेट एक कोतली आनी ते सायडीन कचरो तिंगा मॅनेज कोतली म्हणून. बट तिंगाय लोकांन ऑब्जेक्शन आलं म्हणून तो होल्डा दवरला तेमी आम लेटर केले आनी आमी आमगे ऑथॉरिटीज हाय डायरेक्टर ऑफ पंचायत धाडो हा टू सी वॉट इज देअर से. सो तो होल्डा हा. आतां आनी तिसरोच वाद तयार जाला. 44 घरांक खंय डुप्लिकेट नंबर दिल्यात. सिनाटा पेस कांय पुरावे घेवन मिडिया मुखार आयली. आयकात तिणे सरपंचाचेर केल्लो आरोप. Verify the statement made by Sydney Travaso yesterday stating that 44 houses have been given the same number, wherein 2 houses are given the same number and the total number of houses come to 44. In case the panchayat denies this, we will prove it. If we prove it right, then the sarpanch will have to step down from her chair. This is a proof signed by the sarpanch and a letter given to me. Wherein she has called me for a meeting on the 28th at 11:30 for an amicable solution. If these numbers are not duplicate, then why the hell she's calling me to the panchayat to sit and have fun over there? घरांच्या नंबरांच्या वादाचेरय सरपंच बेबिंदा गोन्साल्वीस उलयली. आपल्या कार्यकाळात हे नंबर दिवंक नात. आपले आदी दिले आसूं येत ती सांगता. आयकात. एक गोरा एकू नंबर पोना सो 44 कुसा रिपीट केलो हा म्हणून काल ते एलिगेशन केला. ते एलिगेशन सारखे फॉल्स. रिपीट केलो ना. एकू नंबर 44 टाइम्स रिपीट केलो ना. तेश कोन तेंको कितें हा जाल्यार ते म्हाका दाखोवचे. ड्यू टू ओवरसाइट एक नंबर 2 कुसा रिपीट जाला. ओके एक्चुअली ते आंत जालना ते बरे पयलीं टेन्युअराचे. इट इज अ ड्युटी ऑफ द सेक्रेटरी एक्चुअली. आंत ते पळय टेन्युअर आहा ते आम कोणा नंबर बीन तेश कोन डबल दिलो ना. वयले आमी पयर कोणागे जालो आहा पळय ड्यू टू ओवरसाइट ऑफ द सेक्रेटरी ऑर द क्लार्क. वी हॅव सॉर्टेड आउट मेनी केसीस लायक दॅट. जाय तो सॉल्व केले आनी आतां एक मांडे आहा हियरिंग. दोन्ही पार्टी आपयताय डिस्कशन कोताय. कोण एक पार्टी एग्री जाता एक पार्टी एग्री जायना. एग्री जायना तो मागीर नंबर तेसो होता. मॅटर इज नॉट सॉल्व. आम बोड्या गेल ना ते आनी कोणा दिल नाही डबल नंबर. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. भारतात फाटल्या 24 वरांत 1778 नव्या कोविड केशींची नोंद जाल्या. जाल्यार गोंयांत 2 नवे दुयेंती मेळ्ळ्यात. दादोसकायेची गजाल म्हटल्यार कोरोनाक लागून कोणाकच मरण येवंकना. सक्रिय प्रकरणां आनीक उणी जावन 23,087 पावली. सक्रिय प्रकरणांनी एकूण संसर्गाच्या 0.6% आसपाव आसा. कोविडांतल्यान बरे जावपाचो राष्ट्रीय आंकडो 98.74% जाला. जाल्यार फाटल्या 24 वरांत 2,741 एक्टीव कोविड केशी नोंद जाल्यात. केंद्रीय मंत्रालय सांगता ते प्रमाण दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.28%, जाल्यार सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.39% जाला. गोंयांत सद्याक कोरोनाचो आंकडो बरोच नियंत्रणांत आसा. सद्याक तो सिंगल डिजिटाचेर पावला. कोविड-19च्या प्रसाराचेर आळाबंद हाडपा खातीर पुराय देशांत लागू केल्ल्या जनता कर्फ्यूच्या दुसऱ्या वर्सुकी दिसाचे पूर्व संदेक 21 मार्चाक गोंयांत कोरोनाचो आंकडो 0 जाला. कोरोना सुरू जाल्या उपरांत पयलेच फावट हो आंकडो 0चेर पावला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. बाळेचे श्री शांतादुर्गा बाळीकरण संस्थानाची दिवजा जाली. बायलांचो खाशेलो उजवाडाचो आनंद उत्सव. पळोवया ते खोशयेचे खीण. बाळेची शांतादुर्गा बाळीकरणेची दिवजा जाली. काल जात्रा सुरू जाल्या. विजय रथय जालो. फाल्यां गड्यांचो उपास आनी परवां गडे जातले. थळावो भक्त ते विशींची म्हायती दिता. आयकात. आमच्यो वांगडी आसता सगळे देवस्थानात आनी प्रत्येक वांगडाची घरवय आसता आनी दिवजो सकाळ फुडें 6 पेट्टा प्रत्येक वांगडाचे. एक भोंवर येता आनी भोंवर घेवन तांकां सगळ्या भोंवता. एक वांगडाची पेटत यो आनी ती मागीर प्रत्येक देवा भोंवता. जितले देव आसा पळय ह्या पंचायतान भितर सगळी देवळांनी वचप. देवस्थानांनी भोंवप. तांचे मागीर काबार एंड जाता मेन देवळां. रात्र कालच्यान सुरू जाली. रात्र नांवान शिडियोत्सवूय म्हणून वळख आसता ताची. आनी आज दुसरो दीस आनी आज तुमी पळयलें त्या भशेन आतां दिवजो जाल्या. आनी फाल्यां गड्याचो उपास. पर गडे 26 तारखेक. वैशिश्ट म्हणल्यार हांगा लाटार गडो जाता 26 तारखेक. हो सकाळी फुडें 8:30 जातलो.
सगळे भाविकां लागीं मागता की तांणी सगळ्यांनी ह्या जात्रेक हजेरी लावची, चड करून लाठार घडो आसतना. ही जात्रा कालच्यान सुरू जाल्या. काल विजयरथ जालो राती, आज सिंहरथ आसतलो, फाल्यां महारथ आसतलो. ही टायमार हांगा महाप्रसाद बी आसता. सगळे भाविकां लागीं मागता की तांणी येवन हांगा लाभ घेवचो आनी देवीचें दर्शन घेवचें. गोवा 365 खातीर बाळेच्यान रमेश नायक रावत. पावसाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायल्लो. सुदारीत अदमासा प्रमाण गडगड घालत आनी जोगल्यात पावस 26 तारखे मेरेन पडटलो, पूण कांय सुवातींनीच हो पावस घालून घेतलो. आयज दर्यादेग वाठारांत पावस झडटलोच. देखून दर्यादेग वाठारांनी रावतल्या लोकांनी जतनाय घेवची, हवामान खात्यान उलो मारला. चडीत आनी उणें तापमान 33 आनी 25 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसार उरूं येता. फुडले 4 ते 5 दीस चडीत तापमान थीर उरतलें. नुस्तेमारी करप्या खातीर आतां मेरेन हवामान खात्यान कसलीच खाशेली अशी शिटकावणी दिवंक ना. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाउ इट वाज रियलाइज्ड यस्टरडे ऑन 23rd ऑफ मार्च, जिसके रडार इमेजेस आप देख सकते हैं. जो थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स डेवलप हुए, रेनफॉल जो रिपोर्ट हुआ नॉर्थर्न पार्ट्स, आई मीन नॉर्थ गोवा के ईस्टर्न पार्ट्स में और कुछ सेंट्रल पार्ट में भी. सो दैट्स व्हाट यू सी हियर एज द इमेजेस which are generated from radar. तो कल के 8:30 से आज के 8:30 AM तक के 24 आवर्स में there were reported rainfalls from around 3 to 4 stations over Goa. मप्सा में 2 मिलीमीटर रिपोर्ट हुआ और सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुआ फ्रॉम वालपोई और सांकलिम which was 17 and 16 millimeters respectively. And there were reports of lightning as well at some places. So as on today there is a circulation over Lakshadweep area and another circulation over parts of Madhya Maharashtra. See, so because of these two winds, ये दोनों wind direction के कारण moisture आ रहा है गोवा के ऊपर, और उनकी ये जो दोनों डायरेक्शन में विंड है उसके इंटरेक्शन के कारण गोवा के ईस्टर्न साइड में पर्टिकुलरली थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स डेवलप हो रहे हैं और अपर लेवल के जो विंड्स हैं उसके डायरेक्शन में दे आर बीइंग कैरिड ओवर टू द गोवा रीजन. तो ये जो सिचुएशन है वो कंटिन्यू रहने वाला है आज और कल के लिए भी. इन शॉर्ट वी आर एक्सपेक्टिंग द रेनफॉल एक्टिविटी टू कंटिन्यू फॉर 24th, 25th and 26th. There could be some reduction in rainfall activity on 26th, but 24th and 24th we are expecting rainfall activity to be almost as similar as that was on 23rd March. वार्निंग भी है थंडरस्टॉर्म accompanied with lightning के, और उसके साथ आइसोलेटेड जगह पे यानी कि 1 और 2 जगह पे नॉर्थ और साउथ गोवा के ऊपर विंड स्पीड्स भी हो सकते हैं थंडरस्टॉर्म के साथ 40 to 50, ओकेशनली गस्टिंग टू 40 to 50 किलोमीटर्स पर आवर, ऐसे विंड स्पीड भी हो सकते हैं. तो दैट वार्निंग इज देयर फॉर टुडे एंड टुमारो 24th and 25th, और उसके बाद वार्निंग जैसा सिच्युएशन नहीं होगा. गडगड आनी जोगलांच्या सांगातान आयज पडूं येता पावस. 26 तारखे मेरेन पावस. 27 आनी 28 वेर सुकें वातावरण. चडीत आनी उणें तापमान 33 आनी 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्या खातीर सुचोवणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.